उसगांव गांजे पंचायतीचे पंच मेंबर मनीषा उसगांवकर आज आमच्या उसगांव पंचायतीन वाटेर खड्डे असे पडल्या पळय। आज एक मडगांवचो यूथ बाबा 52 वर्साचो काय 50 वर्साचो तरुण ताजी फॅमिली कोण ती आमकां अजून खबर ना। अबे हॉस्पिटलान आयला आखता त्या जाग्यार तो एक्सपायर जालो। सरकार कितें करता हे तुमी तुमचे पॉप्युलेशन कमी करपाक हे खड्डे मारल्या। गव्हर्नमेंट खंय आसा तुमचे हे व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी कोणाक जाय त्यो स्किमी तुमच्यो। आज रस्त्याची दुर्दशा पळया दीसभर काँग्रेसीच्या नांवान बोबो मारून जाल्यो आनी बीजेपी सरकार कितें करता ते पळय। आज दिसाक कितले यूथ वतात आज खड्ड्यान पडून रस्त्यार चलतना बरो मनीस किंवा गाडी चलोवन खड्ड्यान पडून मारप। आयज जो हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो मडगांवचो भुरगो असो कळ्ळा तेजो बाबड्याचो हांगा जीव गेल्लो आसा। हे खड्ड्याक लागून आतां हो खड्डो खूब दीस जाले हांव येता वयता हांवूय सर्वीस करता पूण हांव येता वयता पळयता पूण हांगा कोणूच हेजेर लक्ष घालिना। आनी आमचे सद्याचे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हो PWD मिनिस्टर आसा आनी आमचो आमदार विश्वजीत राणे हेणी हांगा लक्ष घालपाचें। अशें खूब जाणांचे आमचे भाव भयणां कामाक वयता येता वयता तेंचे जीव धोक्यान आसता तेन्ना मातशें हेजेर लक्ष घालपाक सद्या असेंब्ली चालू आसा तेन्ना आमच्या आमदार विश्वजीत राणे हेणी मातशें हो इश्यू मातसो ओडून धरपाचो की PWD सद्या CM कडेन आसा तेणी मातशें खड्ड्याक कितले तेंप जालो खड्डो आतां आसा हांगासर? खड्डो जालो आतां 2 मायज जाले 2-3 म्हयने मायज जाले।